नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या न्यूजरूम बुलेटिनान हांव ऐश्वर्या केरकर तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. ह्या न्यूजरूम बुलेटिनान प्रत्येक दिसा घडपी घडणुकांच्यो अपडेट्स आमी तुमच्या मुखार पावयता. सो आयच्या दिसा खंयच्यो खंयच्यो घडणुको घडल्या त्यो आमच्या सब एडिटर्स आनी एंकर्सा कडल्यान जाणून घेवया. सो पयलीं वचूया आमचे डेस्क इन्चार्ज सुशांत गावस हांच्या कडेन. लोकसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर दोनूय कडेन उत्तर तशेंच दक्षिण गोंयांत नेटान प्रचार सुरू आसात. दोनूय जे मेजर पक्ष आसात, एक BJP आनी दुसरी इंडिया आघाडी, तांच्यांनी एकमेकांचेर आरोप सुरूच केल्यात. आतांच भाजपाची म्हापशा प्रेस कॉन्फरन्स जाली आनी तातूंत जो अमित शाह गोंयांत येवपाचो आहा ताचे तयारेचो नियाळ सदानंद तनावडेन घेतलो. हेच पत्रकार परिशदेंत जेन्ना एक विशय आयलो तेन्ना सदानंद तनावडेन म्हापसा अर्बन बँकेच्या विशया वयल्यान रमाकांत खलपाचेर टिका केली. रमाकांत खलपान म्हापसा अर्बन विशया वयल्यान जी म्हापसा अर्बन बँक बुडीत जावपा खातीर मनोहर पर्रीकारूच कारणीभूत आशिल्ल्याचे म्हणिल्ले. तेच फाटभुंयेर आयज जेन्ना विशय आयलो तेन्ना सदानंद तनावडेन अशें म्हटलें की रीण दिवपाक जर तुका कळटा जाल्यार वसुली करपाचें तुका कळोवंक जाय अशें म्हटलें. आनी तेच बरोबर आतां दुसरी एक म्हत्वाची अपडेट जी येता, काँग्रेसीन पत्रकार परिशद घेतली. कामगार दिनाचे औचित्य साधून जेन्ना पत्रकार परिशद घेतली तेन्ना ताणें मोदी सरकाराक सामको उजरावन काडलो. कामगार कायदे सगळे मोडीत काडून हे जे भाजपा सरकार आसा ते कामगार विरोधी काम करपाक लागला अशे तरेचो आरोप आसा तो काँग्रेसीन केल्लो आसा. ह्यो दोनूय सविस्तर बातम्यो तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो सताच्या बुलेटिनान. सुशांत सरान आमकां दोन म्हत्वाचे अपडेट्स सांगलेले आसा. आतां वचूया आमी न्यूज एंकर समिधा कुंकळकर हाच्या कडेन आनी ताच्या कडल्यान जाणून घेवया आयच्या दिसाचे अपडेट्स. फेक रिसीट तयार करून 25 लाखांचे डोनेशन रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान घेतला अशी फेक बातमी जी आसा ती सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाल्ली. आनी ह्या फाटभुंयेर RGPचे आमदार जे आसा विरेश बोरकार हांणी सायबर क्रायमान कागाळ नोंद केल्ली. आतां हें कारस्थान जें आसा तें काँग्रेस पक्षानूच रचलां आसूंये असो दुबाव तांणी व्यक्त केल्लो आसा. तशेंच अशें जर कोणी चुकीच्यो बातम्यो व्हायरल करता आसत जाल्यार तांचेर खर कारवाय करतले, तांचेर कंप्लेंट करतले अशी शिटकावणी विरेश बोरकारान दिल्ली आसा. ही बातमी सविस्तर पळयात आमच्या साताच्या बुलेटिनाक. समिधान आमकां म्हत्वाचे अपडेट्स दिल्ले आसा. फुडें वचूया आमचे सब एडिटर उत्तेजा गावस हाच्या कडेन. आयज मंत्री विश्वजीत राणेचे पणजेन पत्रकार परिशद जाली आनी हातूंत तांणी एक गौप्य स्फोट केला. तो म्हळ्यार काँग्रेसीत आसतना आपलो बापूय प्रताप सिंग राणेन सदांच उत्तर गोंयचो उमेदवार श्रीपाद नायक हांकां तेंको दिल्लो म्हूण. मंत्री राणेचो हो गौप्य स्फोट जावन आसा. आनी दुसरी जी बातमी आसा ती फोंड्या म्हालांतली आसा. तितून ती म्हणल्यार जे आतां पेटीएमा खातीर QR कोड वापरतात तातूंत फोंड्याच्या दोन दुकान धन्यांक लुटिल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार आयला. ह्या प्रकरणा वयल्यान त्या दुकानदारांनी फोंड्या पुलीस स्टेशनांत कागाळ केल्या. आनी घडलो प्रकार असो की अनवळख्यांनी तांचे QR कोड बदलून आपले QR कोड लायले आनी ताका लागून तांचे जे ट्रान्सफर करताचे पयशे ते कोणी लायले तेच्या अकावंटान वचून ताका हजारांनी रुपयांचो फटको बसला. आनी पुलीस स्टेशनान कागाळ केल्या उपरांत पुलिसांनी तांचे पयशे तांकां परत रिकवर करपाक कठीण आसा अशें सांगलां. आनी तशेंच पुलिशेन हेर लोकांक आव्हान केलां की QR कोड जेन्ना तुमी लायता तेन्ना तेज्या वांगडा तो स्पिकरूय लावचो जेणे करून तुमकां ते पयशे तुमच्याच अकावंटान येयले अशें कळीत जातलें. ह्यो दोनूय तुमी बातम्यो आयच्या साताच्या बुलेटिनाक पळोवपाक. फुडें वचूया आमचे न्यूज एंकर संजना कडेन आनी संजना कडल्यान जाणून घेवया आयच्या दिसाचे अपडेट्स. लोकसभा निवडणुको आतां लागीं पावला, 7 तारखेक जावपाच्यो आसा. हे फाटभुंयेर सगळे पक्ष आपापले प्रचार चालूच आसा. दिवचले आयज बुधवारचो सप्तकी बाजार हे निमित्त साधून काँग्रेसीचे उत्तर गोंयचे उमेदवार रमाकांत खलप हाणें आयज थंय प्रचार केलो. ह्या वेळार ताणें म्हणलें की न्हंयाचें संवर्धन आनी कायदेशीर मायनींग सुरू करपा खातीर वावरतलो. तेच बरोबर मयची कस्टोडियन प्रॉपर्टी बेकार जाल्ल्या सेजा कामगारांचे प्रश्न तशेंच हेर प्रश्नय आपूण सोडोवपाचो यत्न करतलो अशें ताणें म्हणिल्लें आसा. दुसरी बातमी आसा ती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी AP ग्लोबलीचे संस्थापक अध्यक्ष तशेंच सकाळ माध्यम समूहाचे वेवस्थापकीय संचालक अभिजीत पवार हांची काल नवी दिल्ली हांगा भेट जाली. ह्या वेळार लोकसभा निवडणुकीच्या फाटभुंयेर जाल्ल्या भेटीन तांच्या समाजीक, विकासात्मक, राजकीय
आध्यात्मीक अशा वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा जाली. मजगतीं सगळ्या वेवसायिकांक आर्थीक विकासाची गॅरंटी ह्या वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दिल्ली. आनी तशेंच आनीकूय म्हत्वाचे मुद्दे तुमकां साताच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटले. आनीक एक म्हत्वाची बातमी म्हटल्यार मयीच्या श्री केळबाई देवस्थानान रेड्याची जात्रा व्हडा उमेदीन मनयली. 4 वर्सां उपरांत जाल्ले हे जात्रेक लोक व्हडा संख्येन उपस्थित आशिल्ल्याचें कळटा. आनी दुसरी बातमी म्हटल्यार फोंडेच्या शापूर वाठारांत दोन दुचाकी मदीं अपघात जाला. ह्या अपघातान एका तरणाट्याक गंभीर दुखापत जाला. फोंडा पुलीस हाचो फुडलो तपास करता. ह्यो सगळ्यो बातम्यो तुमकां साताच्या बुलेटिनान पळोवंक मेळटल्यो. अशाच म्हत्वाच्या बातम्या खातीर पळयत रावा गोमंतक TV. वर्षा अश्वेकर सयत हांव ऐश्वर्या केरकर.